आनी अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम तेणें आमचे बिचीर सगल्यो कोस्टल बेल्टाक टॉयलेट्स इन्फॉर्मेशन सेंटर कॅमराज सँक्शन केल्ले आहाय आनी आमचे उतोर्डा बीच हिंगा प्लेस आमची माजोर्डा पंचायत आहा माजोर्डा उतोर्डा पंचायतान एनओसी दिल्या आनी इन्फॉर्मेशन सेंटर थिंगा आंडवल्ले आहा पूण CRZ एनओसी लागून तें घालपाक मेळना ट्युरिजम डिपार्टमेंटान CRZ एनओसी मागिल्या आनी केदो मेळटली आनी काम केदो स्टार्ट जाता तें मातशें सांगचें. आतां टॉयलेट आमी जो प्रोजेक्ट घेतात खंयचोय बीच लायनीचेर तो आमी प्रोजेक्ट पयलो घेतात इस्टिमेट करतात तेजो कन्सल्टंट आसता आनी तो प्रोजेक्ट आमी धाडटात दिल्ली आनी तो पास करून हाडटात. आतां मोबायल टॉयलेट खंय खंय जाय आतां मोबायल टॉयलेट आमी कोलवा घालपाक गेलो लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें स्टॉप दवरलें म्हणून अशें आमी मोबायल टॉयलेट जंय जंय जाय आनी थंय एनओसी मेळटा थंयच आमी ऑर्डर करतले आनी ते हाडटले आनी घालतले हां तशें कशें हाडटले. ओके आमगेलें कितें जालां हे थोडे एनजीओ बेनजीओ पळय आहाय पयर कितें केरला कितें जालें ते म्हळ्यार रूख कातोर मदें जालां आरे देवागेले नेचर पळय आहा तें केदो कितें जाता कोणाचें सांगपाक जायना पूण जेन्ना हो CRZ आनी NGT पळय आहा तें होगत गोंयां लागता आनी कोणालें आयकनाय ते हांव कितें म्हणटा आतां आमची आतां हिंगा ओल्डान आतां बांदून घेतल्या कोलवा आयकॉनीक बीच हाल्या लोक येता जर तर नॅचरल तरी लोकांक एक टॉयलेटींग मेळना ड्रेसींग मेळना कसलो फायदो आमकां. सो हेजेर कितें तरी आमी उपाय घेवपाक जाय. हांव मागता CMा कडेन हेजे उपाय घे कित्याक NGT CRZ NGT CRZ म्हणजे पुस्तक लावलें ना आमी. लोकसंख्येच्या गोंयांत म्हाका दिसता 5,000 3,000 NGO आसात 2,000 अनरजिस्टर्ड आसात. म्हणजे हे सगळे लोक जे आसा पळय न्ही सरकार जी डेव्हलपमेंटाची कामां करता ताका ऑब्स्ट्रक्शन करपा खातीर आसा. आमी हांगासर डेव्हलपमेंट करपा खातीर आसा ताच्या खातीर सांगता हांव म्हणजे वॉट एवर इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या स्पेशली द चेंजींग रूम टॉयलेट्स वॉट एवर द फेसिलिटीज रिक्वायर्ड ऑन बीच वॉट एवर आमच्या काब्रालान थोडे कडेन इनिशिएटिव्ह घेवन त्यांच्या तेवटेंतल्यान केली थोडे कडेन उरल्या बट ही प्रायमरी फेसिलिटीज ज्या बिचाचेर जाय पळय न्ही हांव टुरिजम मिनिस्टराक सांगता ती सगळी कडेन ती फेसिलिटीज हे फावटी अवेलेबल करून दिवया आनी ती अत्यंत गरज आसा ती आमी दिता.